गोंय राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या अध्यक्षपदाचेर IAS अधिकारी डॉक्टर लेविन्सन मार्टिन्स हांची नेमणूक जाली। राज्य सरकारान तांची ह्या पदाचेर नेमणूक केल्या। हे विशीं कार्मिक खात्यान आदेश जारी केलो। फुडलीं 3 वर्सां हो पदभार ते सांबाळटले। खंय राज्य सरकाराच्या सेवेत आसतना मार्टिन्स हांणी ह्या पदा खातीर अर्ज केल्ल्याचें कळटा। सध्या ते कामगार आयुक्त म्हणून वावुरताले। हे विशीं गोमंतकाचे मुख्य प्रतिनिधी अवित बगळे हांणी अदीक म्हायती दिल्या। गोंय सरकारान अखेर 7 म्हयने उपरांत गोंय राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडळ म्हटल्यार गोवा स्टेट पोल्युशन कंट्रोल बोर्डाचो चेअरमॅन म्हणून गोंयकार IAS अधिकारी डॉक्टर लेविन्सन मार्टिन्स हांची नियुक्ती काल केल्या। डॉक्टर लेविन्सन मार्टिन्स हो स्ट्रिक्ट ऑफिसर, तेका लागून आमकां आतां अशी आस्त बाळगूं येता की गोंयचें जें प्रदूषण आसा, विशेषतः नॉयज पोल्युशन जें आसा ताची लिमिट्स आतां एक्सीड जावची ना अशी आमी आस्त बाळगूं येता। लेविन्सन मार्टिन्स हो कामाचेर प्रेम करपी असो अधिकारी। तो जेन्ना वेस्ट मॅनेजमेंटाचो डायरेक्टर आशिल्लो, सायन्स एंड टॅक्नॉलॉजीचो जेन्ना डायरेक्टर आशिल्लो, तेणी त्या विशयांत PhD केली। तेका हांगा लागींच्या खंयच्याच युनिवर्सिटीन गायड मेळूंक ना म्हणून तो जयपूर गेलो आनी जयपूर तेका गायड मेळ्ळो आनी ताणें गार्बेज मॅनेजमेंटांतली PhD घेतली। आतां एक प्रश्न असो येता की 6-7 म्हयन्यां पयलीं पोल्युशन कंट्रोल बोर्डाचो जो चेअरमॅन आसलो महेश पाटील, ताचो टेन्युअर सोंपिल्लो। मेंबर सेक्रेटरीचो टेन्युअर सोंपिल्लो, बोर्डाचो टेन्युअर सोंपिल्लो। तेका थोडे करून आयज करता फाल्यां करता करून कांय टेप एक्सटेंशन मेळ्ळें आनी मागीर तो बोर्ड तांकां डिजॉल्व करचो पडलो आनी तेचो एडिशनल जो चार्ज आशिल्लो तो IASच आनी त्या खात्याचो सेक्रेटरी अरुण कुमार मिश्रा कडेन चेअरमॅन पदाचो ताबो दिलो। मेंबर सेक्रेटरी पदाचो ताबो त्याच मंडळाचो सिनियर एनवायरमेंट इंजिनियर संजीव जोगळेकर हांच्या कडेन दिलो। सरकाराक जर एक खबर आसलें की बोर्डाचो जर टेन्युअर सोंपलेलो आहा जाल्यार तेंच्यांनी अध्यक्ष वा मेंबर सेक्रेटरी हे नेमपा खातीर हालचाली कित्याक करूंक ना असो एक प्रश्न येता। तेंच्यांनी जायराती दिल्यारूय आतां 6 म्हयने जाले। लेविन्सन मार्टिन्साची नियुक्ती जातली म्हणून मिडियांतल्यान गेले 3 म्हयने खबरां येतात। मेंबर सेक्रेटरी पदाचे डॉक्टर गीता नागवेकर जे आता स्पोर्ट्स जे आसा प्राधिकरण गोवा स्टेट स्पोर्ट्स हे ताचे ते एक्झिक्युटिव्ह डायरेक्टर आसा, ते थंय वयतले पोल्युशन कंट्रोल बोर्डाचे मेंबर सेक्रेटरी म्हणूनय गेले 2 म्हयने मिडियांतल्यान बातम्यो येतात। पूण कितेंच जालें ना अजून। लोकायुक्ताचें जें पद आसा गोंय सरकारान जे तयार केल्लें, व्हडलो एक बोळो जाल्लो, करप्शनाचेर बडी मारपाची लोकायुक्त आसपाक जाय, ते पदय न्यायमूर्ती अंबादास जोशी हांचो टेन्युअर सोंपल्या पर्यंत गेले वर्सभर रिक्त आसा। सरकारान पोल्युशन कंट्रोल बोर्डाचो चेअरमॅन नेमलो, पूण बोर्ड खंय आसा? बोर्ड अजून नोटिफाय जावंक ना।